आता हांवूय चल्लो स्विमींग पुलान न्हावपाक. फोटिंग तेजे हे ना. व्हिडिओ पळयता आल्या तुका सांगता हांगा येद्दी व्हडलो पोपायो हा खबर आहा. घाटी आहे. Just my bro. सो गाइज आता आम्ही वयता स्विमिंग पुलाचेर. माझा फेवरेट सारखो स्विमिंग पूल आणि म्हाका उदकान न्हावपाक खूप आवडता. चल या रे आमी बेगीन यो. चल या लेट्स गो. लेट्स गो. खबर आहा तुका कितले थंड आहा ते. सॉलिड थंड. कितें व्यू आहा पळय भायर. उदीक मात थंड आहा न्हू आहा. मज्जा येता मज्जा. सॉक उदीक खूप थंड आहा न्हू. आणि हे जे उदीक आहा पळय ते फ्रेश आहा न्हू. सांग मगो उदका बद्दल सांग मगो. उदीक आहा पळय ते फ्रेश दर्याचे येता. आमी हांगासर येयल्ले पळया तेन्ना आमगे फूल स्विमींग पूल खाली आसलेलो आणि तेणे आमच्या फुडल्यान हांगासर हे उदीक सोडला आणि हांगासर वत ना न्हू डायरेक्ट. वत बीत ना पळय हांगा. म्हणून ते उदीक आनीक थंड जाला. फूल पावर थंड सारकें न्हू. भरतले पळय आनी मातशे आनी 10-15 मिनटां तेन्ना उदीक नॉर्मल जातलें टेम्परेचरार. बरें मजा येता न्हू. खूब मजा येता. ओके सो गायज आता हांवूय चल्लो स्विमींग पुलान न्हावपाक फूल पावर सारको. ओके आनी उदीक न्हू हांगाले चड बरें फ्रेश उदीक सारकें. हें ना कितें म्हणटा तें क्लोरीन ना. झरीचें उदीक सारकें प्युअर स्विमींग पुलान. तू कितें सांगूंक सोदता ह्या स्विमींग पुला बद्दल. उदीक अजून गरम जायना. थंड आहा न्हू. आनी हे पळयात हांगासर व्यू. मागीर आमी हांगाल्यान ड्रोन सोडया बरो. थंयसर वयर न्हू थंय डोंगरार फोर्ट आसा. फोर्ट आहा तो पळय दिसता. आनी बेस्ट आहा हांगासर. मजा येयली म्हाका सारकी उमेद. आनी हेच्या बद्दल या तुमकां जे जाग्यार आमी आसा पळय त्या जाग्या वयली मागीर डिटेल दिता न्हू. माहिती मागीर दिता तुमकां. बरो आहा एन्जॉयेबल आसा सारको प्लेस. आनी पळय हांगा डायरेक्ट मेन रोड सारको हांगाल्यान आमी येयल्यान. हे पळय बरें आहा प्लेस सारकें न्हू. आहा Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the. ओके सो पळय गायज कितें कितें आहा तें. पयलीं म्हाका भूक लागल्या हांव रायस खाता. आनी ऑमलेट पळय काय बरी आहा. तुका हांगालो स्टे कसो लागलो. खूब बरो लागलो. खूब बरो. काय आनी केदे व्हडले आहा पळय. खूब व्हडले आहा पळया. आनी हांगा पळय काय बरो सोफा. ह्या सोफ्याचेर मागीर आमी बरे बसया. झोपाळो झुला हय करया मगो चालू. आणि फास्ट जातलो. आणि फास्ट जातलो. आणि गुणो अभी हेजे सिलिंगांक पयला मडके लायल्या. कित्याक ते लायतात. फूल उडपाक भितरल्यान. हे पळय
सगळ्याक लायल्या पळय उठून बी मटके केदो व्हडलो हॉल न्हू रे हवे. आणि मेन म्हणटा पळय हांगाल्ले तुमकां कितें दाखयता पळय हांगाल्लो सारको मेन म्हणटा तो शिवाजी महाराज आमचो. ओके, जय भवानी जय शिवाजी महाराज. सगळ्याक आहा फोटो पळय शिवाजी महाराजाचे. ओके, आमचो शिवाजी महाराज न्हू जावन गेलो फूल पावर सारको पावरफुल मनीस जाल्लो सारको. ओके, जय भवानी जय शिवाजी महाराज. एलिस्टर ब्रो एलिस्टर ब्रो आसलो आनीक मजा येतली. पण एलिस्टराची कितें म्हणटा ती एन्जॉय करपाची प्लेस अलग, तेका भायर लायक एन्जॉय करपाक एडवेंचर करपाक लायक तेका. तो आमी आमच्या भशेन न्हू, तेका एडवेंचर लायक, तेका भायर उदकान हेतून तेतून तशें बोटींग आनी कितें फिशींग तसले तेजे फोटे हेतून भितर फोटींग तेजे हे ना. व्हिडिओ पळयता जाल्यार तुका सांगता हांगा येद्यो व्हडलो पोपायो हा खबर आहा. अरे वेल्या हेतून मरे बरो व्हडलो पोपायो हा आनी बरी तोरां हा. कितें करपाचें वयता आसतना घेवन चलपाचें न्हू. तुका दिसता हांगांतल्यान हे पळय पावर आतां जालें चिकन टॅक आनी बरें देखी म्हणून तोरां व्हरपाची घरा उजो गो सारको. तेंच्यांनी न्हू हवेची सायन बी घेतल्या प्लग करून येता आनी तेजेर बरयलेलें आहा कांय गार्डनांतले काडूं शकना पण कित्याक मस्ती खोर गोवन्स इधर है उधर कुछ ना कुछ लफड़ा होने का ही है. एक पपाय समज काढून घरा व्हरता एक पपायक लागून घरा येता उजो सारकें न्हू. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुमी? आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात. सो गाईज, आतां आमी वयता न्हू बेळगांवा मार्केटान भोंवपाक कितें तरी सामान जे आसले ते. आनी म्हाजे फेवरेट हांव हाडटले देड सारे आंबे. खूब आंबे घेवन येतले हांव साकाचे साक भरून. थंयसर सवाय आंबे न्हू, हांगासर 3,500 किलो आंबे आमच्या गोंयान. कितें म्हणटात सारकें न्हू. आतां फटाफट भायर सरता नाजाल्यार अवी मारतलो बोबो. जाले अवी कितें चित्ताय तूं? हेल्मेटाचो कॅमेरा घेवं काय नाका तें चित्ता. आनी तुमकां एक आमी कितें तरी सांगपाक सोदता की बेळगांव समज मार्केटान वयताले कशें वचपाचें रे? ठणठण मारी जाता तितले ठणठण मारी जाल्यार कळटा गोंयकार म्हणून. सो गायज, बेळगांव मार्केटान वयता न्हू जाल्यार केस बी उगयना जाल्यार जाता. सारके घाटी मामी कशें दिसोंक जाय नाजाल्यार कितें करतात सांग, आमकां पळयतात आनी रेटी लायतात इस्पा भायर. 100ची वस्त सांगता 500 रुपया. नाका परस मोती व्हडले. घेताय तूं कॅमेरा? आमकां बरी पार्किंग गावल्या पुरो न्हू रे. तेच टेन्शन वयता जाल्यार बेळगांव आनी एक बॉम्बे सेम. आमी आमची धन्नू घेवन वयता. मातशी आतां सावळी कशी येयल्या नाजाल्यार वताचे कोणाक वचपाक जाय आसले बाजारान. आनी तोरां पळय अवीच्या तकलेकूच तेंकता पळय कितले लागीं आसा ती पळयल्यात. मातसो फुडें वच. वयस कितें व्यू आसा रे हांगाच्यान तर फूल बेळगांव सिटी दिसता न्हू रे अवी. आनी हे तळे पळय सारके नितळ. सो गायज, तुम्ही पळोवंक शकता आता न्हू आमी चल्ली सकयल मार्केटान. आमी येयला कित्याक हांगा. सो गायज, जे आमी जाग्यार आयज स्टे केला खबर आहा, इट्स अ कॉलेबरेट केल्लो आमकां कोणी. सो कॉलेबरेशना खातीर आमी येयल्लेली. आनी आतां आमी वयता सकयल ओके मार्केटान. सो मार्केटान कितें सामान घेवंक जाय मेन पळय तेंच करया न्हू. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगाल्यान पावलो आपलो सुशागाद. घाटी हे बायेचो गो हांगा पळया
उजो रोडार येयले आमी उजो. ऑफ रोडिंग का पूरा मजा हम लोगों ने इधर ही लूट लिया है. अभी हम लोगों को लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है. पात्रांव लदाख होत्या रे गावठी लदाख पावले आमी. आवय गे जगा मास्टर मगो. ओ काका. काका खडे बाजार कुठे आहे? बेळगावचा. हो हो बेळगावचा पाहिजे. हो आता तुम्ही काय करायचं, हो सरळ असं जायचं ओके. त्या रोडनं सरळ गेला हा पुढे बाजार गल्ली लागते. हो काय त्या बाजार गल्लीकडे जाऊ नका, असं जावा आणि सरळ ह्याला जावा बस स्टँड. ओके ओके. बस स्टँडाची समोर ना ते चौक आहे बघा, सिग्नल पडतंय. बरं ते इकडे पश्चिम मध्ये गेला की नाही खडे बाजार. बरं बरं. आणि तिकडसून 1 किलोमीटर नंतर फोर्ड रोड आहे ना? फोर्ट रोड अलीकडेच आहे. बरं ह्या रोडनं मी सांगितलं की नाही, ह्या रोडनं जावा बाहेर ना. बरं बरं टाकीज आहे. ओके टाकीज आता ते कार्यालय झालंय. बरं तिथनं ब्रिज आहे. बरं. त्याच्यावरनं त्याकडे जावा, फोर्ट रोड लागते. ओके काका त्याच्या पुढे चला थँक्यू. चल हे बाबा काकान आमच्या सांगली वाट नाल्या आनी एकलो ओदो आसलो तेका हांवें वाट विचारली तो म्हाका हेडतीनी उडतीनी मारतीनी बसूं राजो ना म्हणूं लागलो. इंग्लिश विचारले ना इल्ला, हिंदी इल्ला, मराठी इल्ला, कन्नडा काय? हा कन्नडा काय? हांवें म्हटलं कन्नडा आमकां इल्ला म्हटलें. असले आसता रे बाबा. आनी हेंची घरां पळयात हांगा. आमीच गोंयकार उरले फाटी. हे पळय केद्या ह्या जाग्यान काय बरें घर बांदला पळय पळय. भावानो आणि त्यांच्या भयणानो तुम्ही पळोवं शकता हांगासर आमी पावलेले आसा बेळगांव मार्केटान. बिगस्ट मार्केट ऑफ बेलगावी. आणि कितें क्रावड आहा ती पळय फेस्ताक येयलेल्या भाशेन. ईदाची शॉपिंग करतात. ईदाचे सगळे लोक